नमस्कार, गोवंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. गोंयभरच्यो महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोवंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. 2022च्या सनबर्नाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर. आयोजकांनी सगळे नेम आनी अटी पाळपाक जाय. उच्च न्यायालयाचो आदेश. मुख्यमंत्री पदकांच्या नावांची घोषणा. बरी कामगिरी केल्ल्या 7 पोलीस अधिकाऱ्यांक तशेंच 3 उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदक जाहीर. काजरवाडा बेतोड्या सापडली पुरिल्ल्या अवस्थेत थळाव्याची कूड. खून करून ही कूड पुरल्या असो दुबाव. फोंडे पोलीस करता या घडणुकेचो फुडलो तपास. विजेचो शॉक लागून मरण आयिल्ल्या लायनमॅनाच्या प्रकरणाचो तपास करपाक म्हयन्या भितर उच्चस्तरीय समिती करतले स्थापन. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली माहिती. रशियन कैद्यांक चोरयां मोबायल दिवपी बंदखण मंत्रालयाकडेन संबंदीत एके बायलेक IRB पुलिसांन धरली. आणि ल्हान राज्यामदी उर्जा संवर्धना खातीर गोंयाक नॅशनल एनर्जी कन्झर्वेशना खातीर दुसरो पुरस्कार फावो. आसाम पयले जाल्यार गोंय दुसऱ्या नंबराचेर. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली माहिती. आता खबरो विस्तारान. 2022च्या सनबर्नाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर आशिल्ली अशें मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान स्पश्ट केलां. व्हडले कार्यावळींक परवानगी दिता ती कृती आराखड्या प्रमाण आसा काय ना ते पळोवपाक सरकारी उच्च अधिकाऱ्यांचो एक खास विभाग स्थापन करतले. तशेंच EDMSचे सुवातेर पोलीस प्रदूषण नियोजन मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी हाजीर रावन स्वता नदर दवरपाचो आदेश दिला. ते भायर सनबर्न आयोजीत करपी कंपनीक याचिकाधारक अटी, नेम आनी 25,000ची आर्थीक भरपाय दिवपाचो आदेश कोर्टान दिला. बरी कामगिरी केल्ल्या 7 पोलीस अधिकाऱ्यांक तशेंच 3 उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात. गोंय मुक्ती दिसा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकी हे पदकांचे वांटप जातले. पुलीस खाते तशेंच उजो पालोवपी दळाचे अधिकाऱ्यांक ही पदकां जाहीर जातात. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन हांच्या सयत 7 पुलिसांक बरी कामगिरी केल्या बद्दल मुख्यमंत्री भांगरा पदकां फावो जाल्लेली आसा. 19 डिसेंबराक गोंयच्या मुक्ती दिनाच्या दिसा ही मुख्यमंत्री भांगरा पदकां तांकां मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयतले. त्याच बरोबर होमगार्ड ज्ञानेश्वर तुळसकर आनी सिंधिया रॉड्रिग्स हांकां मुख्यमंत्री गृहरक्षक पदक फावो जाल्लेले आसा. तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या 3 अधिकाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदक फावो जाल्लेले आसा. तर हाची वळेरी अशी आसा. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन हांकां मुख्यमंत्री भांगरा पदक फावो जाल्लेले आसा. त्याच बरोबर मडगांवचे कोंकण रेल्वेचे पुलीस उप अधीक्षक गुरुदास कदम, केपें उपविभागीय पुलीस उप अधीक्षक निलेश राणे, कालांगूटचे पुलीस निरीक्षक परेश नायक, ओल्ड गोयचे सहाय्यक निरीक्षक निळखंठ एकावडे, कोलवा वाहतूक विभागाचे सहाय्यक निरीक्षक जितेंद्र फळदेसाय, पणजेचे हवालदार नितीन गांवकर. त्याचबरोबर उजो पालोवपी दळाचे जे अधिकारी आसात तांकां मुख्यमंत्री अग्निसेवा पदक फावो जाल्लेले आसा. तांची नांवां अशीं आसा. उप अधिकारी शिवराम नायक, लिडिंग फायर फायटर विष्णू गावस, फायर फायटर नितेश पागी. अशी ही वळेरी आसा. 7 पुलिसांक मुख्यमंत्री भांगरा पदक फावो जाल्लेली आसा. आणि ही जी पदकां आसा मुख्यमंत्री भांगरा पदक ती तांकां गोंय मुक्ती दिनाच्या दिसा म्हटल्यार 19 डिसेंबराक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयतले. खाजरवाडा बेतोड्या बिरेस्तारा राती रस्त्या कुशीक मातयेत पुरून दवरिल्ल्या अवस्थेत थळाव्याची कूड सापडली. खून करून ही कूड मातयेत पुरयला असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. फोंडे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. ब्रेस्तारा राती काजरवाडा बेतोड्या रस्त्या कुशीक पुरिल्ल्या अवस्थेत तळाव्याची कूड सापडली.
हाचो कोणे तरी खून करून रस्त्या कुशीच्या फोंडकुलांत कूड पुरोवन दवरला असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. काजरवाडा बेतोडेचो रविदास गावडे फाटले 2 दीस बेपत्ता आशिल्लो आनी ताचो सोदवाव चालू आशिल्लो. बेतोडा जंक्शनार आशिल्ल्या दुकानांतल्या सीसीटीव्ही कॅमेराच्या आदारान काजरवाडा मार्गान वतना थळाव्यांक तो दिसलो. उपरांत त्याच मार्गान तांच्यांनी सोदवाव सुरू केलो. पयलीं रस्त्या कुशीक ताचे चप्पल सापडले आनी उपरांत रस्त्या कुशीच्या फोंडकुलांत पुरोवन दवरिल्ली कूड मेळ्ळी. ह्या घडणुके उपरांत थळाव्यांनी रस्तोय आडायलो. जाल्यार रस्त्यार जे म्हालाचे ट्रक पार्क करून दवरतात तांकां काडचे अशी कागाळ थळाव्यांनी खूबदां केल्ली, पूण कोणेच हाचेर लक्ष दिलें ना अशें थळावे सांगतात. आता ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास फोंडा पुलीस करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विजेचो शॉक लागून मरण आयिल्ल्या लायनमॅनाच्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर खासा उच्च स्तरीय समिती ह्या म्हयन्या भितर वीज खातें नेमतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. लायनमॅनांनी काम करतना खबरदारी घेवपाक जाय अशें मंत्री सुदीन ढवळीकरांचें म्हणणें. आता कोलवार जेलींतली एक धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. रशियन कैद्यांक चोरयां मोबायल दिवपी खुद्द बंदखण मंत्रालया कडेन संबंदीत एके बायल अधिकाऱ्याक IRB पुलिसांन धरली. नेमकें कितें घडलें तें पळोवया. कोलवार बंदखणींतल्या रशियन कैद्या खातीर मोबायल फोन घेवन वचपी एके बायलेक IRB पंगडान धरली. आश्चर्यचकीत गजाल म्हळ्यार ही बायल बंदखण मंत्रालय सेवे कडेन संबंदीत आशिल्ली. एक मोबायल फोन आनी 4 सिम कार्डां कपड्यांनी लिपोवन ती एका रशियन कैद्याक दिवपाक वताली तेन्नाच तिका IRB पुलिशेन धरिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. मजगतीं मोबायल फोन बंदखणींत आशिल्ल्या रशियन कैद्याक दिवपाक गेल्ल्याची तिणें कबुली दिल्या. कोलवार जेलीन मोबायल फोन आणि सिम कार्डाची चोरी करतना एका बंदखण मंत्रालयाच्या सेवकाक अटक केल्ली आसा. बंदखण मंत्रालय सेवेचे वांगडी कोलवार ज्या कैदी बंदखणीत भेट दिताले तेन्ना ही घडणूक घडली. तशेंच ही बायल बंदखण मंत्रालय सेवेंतल्या वांगड्यांतली एक. IRBच्या बायल कर्मचाऱ्यांनी तिच्या कपड्यांत लिपयल्ल्यो मोबायल फोन आणि सिम कार्ड चोरी करतना तिका धरले. अशें कळटा की कोलवार जेलीन अंडर ट्रायल आशिल्लो एक रशियन कैदी हाच्या संदर्भात तिचो कितें तरी कनेक्शन आसा अशें सुत्रांनी उक्तायलां. ह्या बेकायदेशीर कार्यावळींत फाटल्यान कितें हेतू आसा हाची चवकशी अधिकाऱ्यांनी सुरू केल्ल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. ल्हान राज्यांमदीं गोंयाक नॅशनल एनर्जी कन्झर्वेशन पुरस्कार फावो जाला अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिली. गोंयच्या वीज यंत्रणेक अपग्रेड करून वीज पुरवण वेवस्थीत करपा खातीर वीज खात्यान वीज खात्याची उपकेंद्रां, ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन तशेंच हेर साधन सुविधा सारके करपाचें काम सुरू केलां अशी माहिती मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली. जे डिपार्टमेंटात काम केलें ते वाखाणण्यासारखें नक्कीच आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ताका सगळ्यांत पयलीं हांव सगळे जे चीफ इंजिनियर, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर, इलेक्ट्रिकल एक्झिक्युटीव इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर आनी ताजे सकयल अप टू लायनमॅन पर्यंत तांचें अभिनंदन करता अलॉंग विथ सेक्रेटरी. कालचो जो एवॉर्ड आमी घेतला तो म्हजे बरोबर गोंयचो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी चीफ सेक्रेटरी आनी हांवें स्वता वचून हो एवॉर्ड थंय घेतलो. कारण फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री गोंयांत पावर डिपार्टमेंटान हो एवॉर्ड. सर्वसामान्य मनशाक जो त्रास जाता म्हळ्यार ताची लायफ वता हाजोय प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपा खातीर प्रत्येक गांवांत ज्या कडेन ट्रान्सफॉर्मर आसा, ज्या कडेन सबस्टेशन आसा थंय आमी मिटर बसोवपाचें ठरयलां. थोडे मिटर बसयलेय बी आनी त्या गांवांत चोरी कितली जाता तेही आमकां इतल्यान कळटलें. दोनूय गोश्टी आमकां कळटलें. लोकांक योग्य तरेन वीज निर्मिती आमी जी दिता ती तांचे पर्यंत पावता की ना हेंय आमकां पळोवपाक मेळटलें.
आनी दुसरें जी वीज आमी गांवांनी दिता ती वीज आनी जो आमकां बिलींग येता कंज्युमर बिलींग येता आनी तातूंत आमकां तातूंतल्यान हो बारीक स्टेजीक आमकां सेकंड रँक मेळून हो एवॉर्ड मेळ्ळा. हाचें श्रेय हांव परत म्हज्या इंजिनियरांक दिता. हो एवॉर्ड मेळिल्ल्या कारणान आमकां एक स्फूर्ती मेळ्ळ्या आनी ही स्फूर्ती घेवन फुडें जी वीज निर्मिती करपा खातीर आमचो पॉवर डिपार्टमेंट वेगवेगळे तरे प्रयत्न करतलो आनी जो कितें कन्जर्वेशन आनी एफिशियन्सी खातीर वाडोवपाक जाय ते सगळे पयशे आमी मोडटले. फाटल्या 24 वरां भितर बार्देस म्हालांत 2 चोरयेच्यो घडणुको घडल्यात. बिरेस्तारा गणेशपुरी म्हापशेचे फ्लॅट फोडले जाल्यार शुक्रारा पर्बवाड्या कळंगुटे श्री वाठारीच्या देवळांत चोरी जाली. सध्या गोंयांत चोरयाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर बार्देस म्हालांत 2 चोरयेच्यो घडणुको घडल्यो. बिरेस्तारा दनपारा गणेशपुरी म्हापसा वाठारांतल्या विनायक निवास फ्लॅटात चोरी जाली. चोरांनी भांगराच्यो वस्ती आनी 1 लाख रुपया मेळून वट्ट 15 लाख रुपयांचो म्हाल फारायलो. जाल्यार शुक्रारा कलंगूटच्या पर्बवाड्यावयल्या श्री वाठारीच्या देवळात चोरी जाली. पितळीची घाट चोरांनी फारायली. ह्या दोनूय प्रकरणां वयल्यान पुलिसांनी अनवळखी मनशा 8 गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. कलंगूट तशेंच म्हापशा शहरान काल 2 चोरयेची घडणूक घडली. पयली म्हटल्यार कलंगूट पर्बावाडो हांगासर श्री वाठारी देवळाची पितळेची घंटा चोरयेक गेली. देवळाच्या प्रेजिडंटान ह्या घटनेचेर कलंगूट पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली. कलंगूट पुलीस ह्या चोरयेचेर सध्या तपास करीत आसात. दुसरी घडणूक म्हटल्यार दिसाच्या उजवाडात म्हापशा गणेशपुरी हांगच्या एका हावजींग सोसायटीन आसलेले विनायक अपार्टमेंटान रावपी सतीश भुपाली हांच्या घरान चोरी जाली. जेन्ना अशें कळ्ळें की सतीश आपल्या किराणाच्या शॉपाचेर आसले आनी तांची बायल आपल्या भुरग्याक घेवन स्कुलान वताली तेन्ना दिसाचेच खंय तरी तेंच्या घराचे लॉक फोडून चोरांनी तेंच्या घरांतल्या कबडांतले 15 ते 16 लाख रुपया चोरले. तशेंच 1 लाखाचे भांगारूय चोरयेक गेले. ह्या घटनेचेर सतीश हांणी म्हापसा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली आनी सध्या ह्या चोरयेचेरूय म्हापसा पुलीस तपास करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. वास्को पोलिसांनी कर्नाटकाच्या मोहम्मद युसूफ हुसेन शेख ह्या आरोपी कडल्यान चोरयेचे 9 मोबायल जप्त केले. ह्यान पयलीं मुरगांव पोलिसांनी 20 मोबायल चोरी प्रकरणात हे आरोपीक अटक केल्लो अशें पोलीस निरीक्षक कपिल नायक हांणी सांगलें. Today morning, our LIB staff was on patrolling duty in Vasco city area. So we found one person suspiciously at KTC bus stand with one bag. So we detained him and questioned him. So he was failed to give a satisfactory answer. So after his search was taken by him and found about 9 mobile worth rupees 1,50,000 in his possession. So when he was asked about the said mobiles, he was failed to give the satisfactory answer. Accordingly, he was detained and brought into police station and conducted a detailed inquiry. And it was revealed that the said mobiles has been stolen by this person from Penjim, Margaon and Kolwa area. So he disclosed his name as Yusuf Sheikh. He is about 48 years. He is resident of Davangere. So last year also he was arrested here at Mamua police station and they covered some 20 mobiles. So now there are festivals like Sunburn and all. So there is every possibility that such type of persons commit theft of such mobiles in these areas. So we have taken him in custody and now we will conduct a further inquiry. Yes, तो मोस्टली हेच काम करता. काही काम म्हळ्यार हांगा येता मोबायल थेफ्ट करता आनी ते व्हरून मागीर विकप. हाजे पयलीं मागुमा पुलीस स्टेशनार अरेस्ट केल्लो लास्ट इयर 20 मोबायल सुमार ते कवर केल्ले. दाबोळे आनी वास्कोत रातच्या वेळार खंयच्याय जाग्यार पिवपाक बसपी 16 जाणांक वास्को पुलिसांनी कलम 34 खाला अटक केले. ही मोहीम चालूच उरतली अशें पुलीस निरीक्षक कपिल नायकाचें म्हणणें.
कितें जाता की आमकां कॉल डेली येतात की जे थोडे भुरगे आसात ते ओपन पिवपाक बसतात आनी ते पळोवपाक गेल्यार कितें ते सगळेच दिसपाक बरें दिसना. सगळ्या कोणी आतां वतात ते सायडीन कोण बरे लोक वतात ते पळोवपाक बरें दिसना आनी आमची पेट्रोलिंग चालूच आसता. पण ह्या दिसांनी आमी मातशें स्ट्रिक्ट धरला. आमी एवरी इवनिंग आनी दिसाचे बी सरप्रायज चॅक करतात आनी अशें कोणी जर दिसले जे ओपन पिवपाक बशिल्ले जाल्यार तांकां आमी तांचेर एक्शन घेतात. पुलीस स्टेशन हाडटात आनी तांचेर कितें एक्शन घेतात. सो काल आमी अशीच एक सरप्रायज चॅक केल्ले आनी आमी वाडे चिखलीम आनी बोगमालो एरिया हांगा आमी पेट्रोलिंग केल्लें आनी तेन्ना आमकां एक सुमारे 16 सुमार अशे भुरगे ओपन रस्त्यार पिवपाक बशिल्ले दिसले. सो आमी तांकां डिटेन केले आनी तांकां पुलीस स्टेशनार हाडले आनी तांच्या 34(6) IP एक्टा अंडर तांचेर एक्शन घेतलें. अशी ड्रायव्ह तुमी कंटिन्यू दवरला? ती कंटिन्यू दवरतले आमी कित्याक हाजी पयलीं आमी केलें आनी हाजी पयलीं हांवें सांगिल्लें की अशें कोण रस्त्यार बसून पितात बी तांचे पासून तांकां थारो नासतलो. तरी आसतना थोडे बसतात. सो ही आमची ड्रायव्ह चालूच उरतली आनी जे पळय अशें कोण पिवपाक बसतात तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली वतली. तरी तांकां एक लावड मेसेज कितें तुमचें? लावड मेसेज हाजी पयलीं दिल्ली आसा की तशें बसनाकात. पूण तरी आसतना थोडे कितें भुरगे आसतात थोडे बसतात मुद्दम बसतात. सो तांणी बसता जाल्यार ते बंद करचें ना जाल्यार तांचेर हाजी फुडें एक्शन जातली. परत जर ते मेळ्ळे जाल्यार परतय तांचेर एक्शन जातली आनी तेजेर कितें ते सेक्शना अंडर तांचेर कारवाय केली वतली. दिवचल सांखळे रस्त्या वयल्यान साठये कॉलेजी कडेन बसपी नुस्तें विक्रेत्यां आड कारवाय करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. रस्त्या वयल्या विक्रेत्यां आड कारवाय करची अशें निवेदन कारापूर पंचायतीन पुलीस आनी हेर प्रशासकीय यंत्रणांक भेटयलां. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत येवपी दिवचल सांखळे रस्त्याचेर वाटादेव हांगासर नुस्तेकारांची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. वाटादेव सरवणच्या झाटये कॉलेजी कडेन तर ही समस्या गंभीर जाल्या. कॉलेजी कडेन रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकपी विक्रेत्यांक लागून येरादारी आडमेळी जाता. दुसरे वटेन नुस्तेकार पिड्यार नुस्तें आनी घाण उदक रस्त्याचेर उडयतात. देखून कॉलेजी कडेन घाण निर्माण जाता. ताचो प्रवाशां वांगडा कॉलेजींतल्या शिक्षकां सयत विद्यार्थ्यांक त्रास जाता. सांखळे बिचोले हायवे मेन करून सरवण ते बिचोले इंडस्ट्री पर्यंत जे फीश वेंडर्स फ्रुट्स वेंडर्स आनी वेजिटेबल वेंडर्स बसता तांकां कंटिन्युअसली म्हाका दिसता आतां पर्यंत 7-8 नोटिश्यो सर्व जाल्ल्यो आसा ह्या 1 वर्सान कितें. आनी ह्यो नोटिश्यो सर्व करता आसतना हांव आमची जी स्टाफ MTS जे आसा तांकां हांवें पेट्रोलिंगाकूय सांगलेलें कितें. आनी सेकंड ह्याच पद्दतीन हांवें डेप्युटी कलेक्टर PWD रोड्स जांकां हायवे लागता परत PI ट्रॅफिक सेल आनी स्टेशन PI हांकां हांवें लेटरां केल्ली कितें. आनी जशी लेटरां केली आनी पेट्रोलिंग केलें काय ते 15 ते 1 म्हयनो ते खंयच दिसना परत येवन ते आसा तशें आपल्या जाग्यार बसता. आनी मेन करून जे झाटये कॉलेज आसा स्पीड ब्रेकर फीश वेंडरांचो तो एक जंक्शन जाल्लो आसा कितें. म्हाका पयर आमचे झाटये कॉलेजचे प्रिंसिपलांचो कॉल येयल्लो. तेंचे फोन येतात. हांवें लेटरां सगल्यांक सर्व केल्ली आसा. तितून चार कोण तरी वेंडर्स गावल्या. तेंचे मोबायल नंबरूय घेतले आनी तांकां लास्ट फायनल इन्स्ट्रक्शनूय दिल्ले आसा स्टाफा थ्रू की हांगा बाबा विथ इमिडिएट एफेक्ट तुमी उठचे म्हणून. आनी कंटिन्यू काय सरपंच किंवा MLA काय थंय पेट्रोलिंग काय करूं शकना. प्रत्येक आतां डिपार्टमेंट आसा. हायवे हो पडटा PWD रोड्स त्याच बरोबर PI स्टेशनाकूय कळयल्लें आसा. त्या प्रमाणे ट्रॅफिक सेल PIकूय लेटर दिल्ले आसा. तेंची तितकेच कर्तव्य आसा की तेंच्यांनी ते हें करचें. परत डेप्युटी कलेक्टराकूय दिल्ले आसा थ्रू तलाठी तेणी पेट्रोलिंग करूं येता कितें. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या वाटादेव हांगासर आशिल्ले झाटये कॉलेजी कडेन सध्या एक गंभीर समस्या उप्रासल्या. ही समस्या म्हळ्यार झाटये कॉलेजी कडेन आशिल्ल्या मुख्य रस्त्याचेर कांय नुस्तें विकपाचो वेवसाय करतात. दर दिसा सांजेच्या वेळार कांय नुस्तें विक्रेते ह्या रस्त्याचेर बसून थंय राती उसरां मेरेन नुस्तें विकतात. नुस्तें विकून जाले उपरांत हे नुस्तेकार उरिल्लें नुस्तें आनी नुस्त्याचें घाण उदक थंयच रस्त्या कुशीक झाटये कॉलेजीच्या कंपाउंडा कडेन उडयतात. ताका लागून ह्या वाठारांत सद्या नुस्त्याच्यो
खाडी पातळ्ळा ताचो रस्त्यान यो वच करपी प्रवाशा सयत झांटे कॉलेजीत शिकपी भुरगीं आनी शिक्षकांक त्रास सोंसचो पडटा. हे घाणीचो भलायकीचेरूय परिणाम जावंक शकता अशी भिरांत आसा. हे विशीं कारापूर सरवणचे सरपंच दत्तप्रसाद खारखंडे हांकां मेळ्ळे तेन्ना ताणें हे विशीं पुलीस आनी हेर प्रशासकीय यंत्रणांक निवेदन दिवन ह्या नुस्तें विक्रेत्यांचेर कारवाय करत अशी मागणी केल्ल्याचें सांगलां. आतां पळोवचें पडटलें झांटे कॉलेजी कडेन बसून येरादारीक आनी विद्यार्थ्यां सयत प्रवाशांक त्रासदायक थारिल्ल्या ह्या नुस्तें विक्रेत्यांचेर केन्ना कारवाय जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भुरग्यांक विज्ञानाचें ज्ञान आनीक बरे तरेन मेळचें म्हणून सरकारा वतीन काकोडे IITत एक नवो उपक्रम म्हणून टिंकरिंग लॅब सुरू जाला. मंत्री सुभाष फळदेसाय यांच्या हस्तुकी लॅबाचें उक्तावण जालें. सायंटिफीक आउटलूक भुरग्यां मदीं निर्माण जावचो म्हणून हो लॅब हाडिल्ल्याचें मंत्री सुभाष फळदेसायांचें म्हणणें. Actually, this is a prototype method. So in the real time, everywhere in the industry. And in motor, difference of the passenger सायंटिफीक आउटलूक आमच्या भुरग्यांमध्ये एक निर्माण जावपाक जाय, तांकां आवड निर्माण जावपाक जाय आनी तातूंतल्यान इनोवेशन जावपाक जाय, तातूंतल्यान इन्वेन्शन जावपाक जाय, तातूंतल्यान रिसर्च जावपाक जाय आनी मॉडेल्स येवपाक जाय. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता की स्टॅम इलेक्ट्रॉनिक्स इज ड्रीम बीग थिंक बीग हो कॉन्सेप्ट घेवन ते वतात आनी तातूंत भितर आमच्या रोबोटिक्स आसता, स्टॅम इलेक्ट्रॉनिक्स आसतात. आमी हातूंत भितर इन्क्युबेटर आसा जे नवे स्टार्ट करता आसतना इन्क्युबेटेक्स वर्क स्टेशन्स तातूंत भितर अशे अनेक तरेचे मॉडेल डेव्हलप केल्ले आसा, प्रोटोटायप डेव्हलप केल्ले आसा. आनी लुकींग एट दॅट दी स्टुडंट्स आर इन्स्पायर्ड, मोटिवेटेड टू गो इन फॉर न्यू रिसर्च. वॉट एवर दे डू, they will be given spares, they will be given devices, they will be given those components with which they can derive and make their own model wherein some output will come. What to do, how to do and what to produce. So these are the three concepts. Like तांकां खबर आसा की what to do म्हणून एक सांगलें, how to do हें तांणी हें करपाक जाय. What to do, walk questions tanga. What to do is an assignment for them. What to do is a practical for them. How to do, they have to apply their knowledge. They have to gain the experience. They have to learn the PCBs. They have to learn the circuits. They will be given the capacitors or switches, everything what is available. So it all depends on how efficiently they handle all the components and then get the network of all these circuits and give a fantastic results wherein they save the energy or they transform the energy other than from one form to another energy. So these are the things that we keep on developing, saving the energy, saving the efficiency, bringing the precision and bringing the accuracy. So all things are happening, and as the science advances आमकां आमचे भितर चड आनी चड एफिशियन्सी येता. आनी आमचे जे प्रोटोटायप्स आसा, आमचे जे कंपोनंट्स आसा, दे आर गेटिंग
smaller and smaller with high precision, high accuracy and high efficiency with म्हणजे त्याची साईज बारीक जाता पण त्याची एफिशियन्सी खूप मोठ्यान जाता. सो these are the inventions that we do normally. So I congratulate and compliment ITI काकोडा तुमचे विनय बाब असतले, विनोद असतले, आयज आमचे मदीं काकोडकराचे मॅनेजमेंट आयिल्लो प्रदीप बाब आयिल्ले आसात, आनी ऑल दी instructors and principals, they have come and they have brought this. So मला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक सायन्स म्हणजे तो एक डॉक्टर आसा आनी तातूंतल्यान सायन्स डेव्हलप जावपा खातीर आमचे फिजिक्स आसतले जावं बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात तातूंतल्यान मॅक्झिमम आउटपूट डिरायव कशें करप आनी त्या भुरग्यांक सायंटिफीक आउटलूक कसो दिवप, इंट्रस्ट कसो करप, मोटिवेट कसो करप, तांकां इन्स्पिरेशन कशें मेळप, हें जावपाक जाय. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, and for matar paneer, P for potato